have kept a very clean market for the villagers. Then something for the children, senior citizens and kids, a children's park, futsal area, a walking track, the basic requirements of infrastructure, footpaths, drainages, roads, pavers of traditional pathways, then transformers down there for electricity, street lights, for agriculture, for farmers, tractor, seeds, free paddy seeds to all the farmers. Then also the services of free tractor was all provided by this body that the villagers who brought us for that time. And now everything lies again on the villagers. We have come back to you. Our report card is for all to see. You can see the things we have done, you can feel the things we have done, and you can see the difference that we have brought. Even for children, we have started this Village Talent Development Academy. No one thinks of the children, no one thinks of senior citizens, but we have thought and brought that also into the ambit. So we just request the people, with the support of our MLA, who is always supporting new projects, new initiatives, and we have his support. We appeal to the people to look at our work, look at how we have worked for the 5 years, how stable we were. Our entire panchayat completed the 5 years, all members together, no fights, no rifts between anyone, be it opposition, be it ruling. We never looked at anyone differently. All the members took each and every person's genuine complaints, whatever they had, and we have seen that we have given justice, and we have done justice for these 5 years. All our members have done justice. This is what I say, but it is up for the people now. People can see it, and we appeal to the people, come together and give this same panel, this young, dynamic panel who have now infused a lot of youth again in our panel. Give us another chance to continue the work that we have been doing for you. And with this, I would like to end and again say thank you for having faith in us. We also apologize for any mistakes we have done in the past. We apologize for that, but we are eager to work again for the people. Thank you. आयज आमचे पॅनल टुगेदर फॉर कलांगूट लेड बाय शॉन मार्टिन, जो सरपंच आसलो आनी आतां टर्म सोंपलेलो आहा, आनी परतून आनी एकदां टुगेदर फॉर कलांगूट थोडे न्यू मेंबर येयल्ले आहा. ती भायर मॅक्सिमम आमचे आदले मेंबर जेणी बरें काम केलां, युथा खातीर काम केलां, वेदर इट इज फुटबॉल, फुटसाल, क्रिकेट, whether it is any other games. भुरग्यां खातीर चिल्ड्रन्स पार्क खबरावाडो आसूं, एट नायकावाडो आसूं, दुसऱ्या जाग्यांचेर आसूं, चिल्ड्रन पार्क कंप्लीट केला, जॉगर्स ट्रॅक कंप्लीट केला. सगळे भाशेचे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यो आहा ते विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन, जे विलेज पंचायत मेंबर्सांनी सगळ्यांनी मेळोन केल्ल्या. आनी डेव्हलपमेंट करतना तेणी पळयलां की प्रत्येक घरान धाकटुले बिझनस तेंच्यांनी ओपन करचे म्हणून तांकां आदार दिता. वेदर इट इज पंचायत लायसन्सीस, वेदर इट इज स्पेस, वेदर इट इज कार्ड, वेदर इट इज स्मॉल बिझनस, वेदर इट इज स्मॉल ग्रॉसरी शॉप, ऑमलेट रोसाचो गाडो, धाकटुले स्पोर्ट्साचे एक्टिविटी लायक वॉटर स्पोर्ट्स आसूं, बाकीचे रेंट बायक आसूं, रेंट कार आसूं, टॅक्सी ओनर आसूं, तांकां जागो करून दिवप, तांकां कॅब्स करून दिवप, म्हणजे तांकां जागो रावपाक करून दिवप, तांकां हें नोटिफाय करप, पार्किंग लॉट तांकां टॅक्सीवाल्यांक, सगळे वाटेन आमी आमचे लोकलाक हेल्प केल्लो. आनी त्या खातीर हांव मागता सगळ्या कडेन, स्पेशली आमचे पोंगोटकारां कडेन, की तुमी गेली 5 वर्सां जे मेंबरांनी तुमकां सपोर्ट केल्लो, हेल्प केल्लो, जे कोण न्यू मेंबर आमी घातलेले आहा तांकां तुमी हेल्प करा, सपोर्ट करा, परतून आनी एकदां निवडून हाडा. आनी पोंगोटचे डेव्हलपमेंट अशेंच फुडें वयचे. आमी प्रॉमीस केल्ले तितल्यो वस्तू डिलिव्हर केल्या. रायट फ्रॉम सालिगांव टू कलंगूट आमी पॅरल रोड प्रॉमीस केल्लो, तो आमी दिल्लो. फुटपाथ आतां काम स्टार्ट जावपाचें आहा, थिंगासर इल्युमिनेशन काम चालू जावपाचें, म्हणजे लायट्स ऑन दॅट एंटायर फुटपाथ जिनेय जावपाचें आहा. थिंगासून आख्खे रोड हॉटमिक्स आमी सांगलेले ते आमी केल्ले. म्हाका दिसता मॅक्सिमम कामां जी आमी आमच्या मॅनिफेस्टोचेर घातलेली, फार्मरां खातीर सपोर्ट करप, शॉन मार्टिनान सगल्यो वस्तू सांगला ते आमी केल्ले. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आसूं, एड्युकेशनल एक्टिविटीज आसूं, सगल्यांक आमी पावल्ले आहा, सपोर्ट केल्लो. शेक ओनर्स आसूं, प्रायवेट रेस्टॉरंट ओनर्स आसूं, बिझनसमॅन आसूं, बारीक धंदेकार आसूं, सगल्यांक आमी पावल्ले आहा. आनी हेच हितून आमी आनी एकदां अपील करता की लोकांनी ह्या
टुगेदर फॉर कलांगूट ग्रुपाक सपोर्ट करता. सर लास्ट इलेक्शनाक तुम्ही BJPचे आमदार म्हणून फुडें गेले हे फावट तुम्ही काँग्रेसीन लोकांकडे वयताना कितको फरक पडूंक शकता सी ह्या एका इलेक्शनाक अशें काँग्रेस BJP रेव्होल्युशनरी गोवा आम आदमी पार्टी अशें कांय ना. लोक फायनली पळयतात की आमची कामां जातली काय ना. हो वॉर्ड मेंबर आमकां रातचे 12 जर दारार मारलेलो दार ओपन करून आमकां पावतलो हो ना. कोण सीक जालो, कोणाक आनी कितें जालें, हेल्प जावो आनी कितें कसलें आसूं तें, वेदर इट इज एम्बुलन्स, हर्स वॅन, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. सो डेफिनेटली आय एम टेलिंग यू वी वील गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. कित्याक लोकांनी कामां पळयल्लीं आहा, मेंबरांची बरी पंचायत पळयल्ली आहा, कोणाक त्रास जाय करिना पळय तसली पंचायत पळयल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता ह्याच हितून आमी फुडें वचपाची गरज. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. सर कन्नडाचे मेंबर